हरे कृष्ण. पट्टू बांधवाक नमस्कार. आता मी योगिनी एकादशीबद्दल ऐकूया. आषाढ मासाचे कृष्ण पक्ष येवचे एकादशीक योगिनी एकादशी म्हणताची. ब्रह्मविवृत पुराणांत श्रीकृष्ण युधिष्ठिराक ह्या एकादशीबद्दल विवरण दिता. अलकापुरी राज्यांत कुबेर राज आशिल्लो आनीक तो शिवभक्त. डेली शिवाला उपासन करचे, तांगेल पूज करचे, स्मरण करचे हे वट्टू करत आशिल्लो. तागेल माली गार्डनर यक्ष म्हण एक यक्ष, तागेल नांव हेम म्हण आशिल्लें. ताका चंद बायल आशिल्ली विशालाक्षी म्हणून. हेमान मानसरोवरांतन डेली फुलां हाडून, चंद चंद सुगंधीत फूल हाडून ते शिवाक ऑफर करच्याक ताणें कुबेरा दिवचें आशिल्लें. हे तो डेली काम करता आशिल्लो. मानसरोवराच्यान फूल हाडचें, चंद चंद फूल पळोवन, सुगंधीत फूल पळोवन हाडून कुबेरा दिवचें आनी कुबेर ते लॉर्ड शिवाक पूज करच्या यूज करता आशिल्लो. हेमाले बायल विशालाक्षी अत्यंत सुंदरी आशिल्ली. एक पंत हेमा ते मानसरोवरा वचून फूल हाडटा. येता आसतना घरा वता, ताका हें फूल व्हरून वापस आपूण कुबेरा दिवचें जायी म्हणून विसरून वता आनी बायले बरो सांग करचें रावता घरांत. कुबेर हेमाले मस्त वाट पळयता. 6 hours जाल्यार बी तो येना म्हणून कुबेराले पूजा भग्न जाता. ताका मस्त कोप बी येता. तो सैनिका आपण सांगता, हेम यक्ष हेम खंय गेलो म्हण, वचून बेगीन पळोवन यो रे म्हणून. तो सैनिक यक्ष हेमाल घर लागीं येता. थंय पळयता यक्ष हेम तागेले बायल विशालाक्षी बरोबर तिगेले संगा बरोबर बिजी उरता. तो सैनीक वापस येवन कुबेराक सेम मेसेज दिता. यक्ष तागेले बायले बरोबर बिजी आसा आनीक घरांत तूं आसा म्हण. तेन्ना कुबेर सांगता ताका आत्तां घेवन यो म्हण आनी थोडे सैनिकां धाडटा. यक्ष हेमाक म्हाजे फुडें आत्तां हाजीर कर म्हण. सैनीक वताची यक्षाक हाडटाची. तेन्ना ताका हेमाक तागेले ताणें कसन मिस्टेक केला म्हण अर्थ जाता. हांव हे भौतीक आनंदात म्हगेले इंद्रिय सुखा खातीर हांव हें आध्यात्मा विसरलो म्हणून. तो येतेगेर कुबेर सांगता, तूं हे अलकापुरींत तूं रावच्या योग्य ना. कित्याक तूं इतली मग्न, तुगेले सेन्स इंद्रिय तृप्ती खातीर तूं इतली मग्न आसा आनीक तूं अध्यात्मा बद्दल विसरलो. आज तुगेले फूल नासतना ते देवाल पूज भंग जाली म्हणून. आनी तो यक्ष हेमाक शाप दिता. खंयच्या देहा खातीर तूं हें कर न्हू, ते बायलेल संग केल्ले की तुका कुश्ट रोग जावं आनी ती तुगेले ते रोग पळोवन ती तुजे पेक्षा पयस वचूं म्हणून. तेन्ना यक्ष ताचे कडेन माफी मागता. कुबेर म्हणटा, शाप हांव दिवन जाल तुका म्हण. हे शाप मेळटगीर कुबेरालो गार्डनर यक्ष हेम ह्या मृत्यूलोका भितर जन्म घेता. मृत्यूलोका भितर जन्म घेतगीर थोडे वर्सां तेगेर ताका ते कुश्ट रोग येता. ते कुश्ट रोग आयिल्ले मनशाक कोणी लागीं करनाची. अशी ताका भुकेन तानेन तो भटकतेर उरता. अशी तो भटकून वना भितर वता. वना भितर ताका कांय खावच्या मेळना, हें करच्या मेळना. बट ताणें पयली जन्माक हे शिवाल आराधने भितर ताणें मदत केली उरता कुबेराक. म्हणटगेले ते सुप्त चेतने जाग उरता. ताका गर्त उरता आपूण पयली जन्माक कसं केल्लें आनीक तशें म्हूण आपणा हें जालां म्हण. तशी भोंवतेर तो मेरू पर्वताचेर पावता. मेरू पर्वताचेर मार्कंडेय मुनी उरताची. मार्कंडेय मुनील आयुष्य 7 कल्प. मार्कंडेय मुनी हा मनशा पळोवन, दूर आशिल्लो पळोवन ताका लागीं आपयताची आनी ताका विचारताची, हे कसं न्ही रोग तूं कशी जालें. तेन्ना
यक्ष हेम तांकां मार्कंडेय मुनीक वट्टू आपणाला पयलींची काणी सांगता आनी मागेल्या अध्यात्मा वयर निर्लक्ष केलें हांवें म्हणून म्हाका हें शाप मेळ्ळो आनी ह्या मृत्यूलोका भितर हांव येवन त्रास भोगता आसा म्हण. तेन्ना मार्कंडेय मुनी सांगताची आतां हे आषाढ मास कृष्ण पक्षात ही एक एकादशी येतेर आसा, योगिनी एकादशी. तांतू भितर तुवें खरे मनान विष्णू स्मरण कर, उपवास कर आनी आराधना कर विष्णुली, तुगेलें सगळें पाप विमोचन जातलें म्हणून. तें आयकून यक्ष हेम वटू कशी मार्कंडेय मुनीन सांगिल्ली उरतकी तशी तो उपासना करता एकादशीची. उपासना करून हे संवसाराचे भवबंधनाच्यान ताका मुक्ती मेळटा, तेगेले रोग वता आनी तो वापस तेगेले घरा वता. हे एकादशी महात्मा म्हळ्यार आमी केन्ना आध्यात्माक दुर्लक्ष करून आमगेले भौतिक आनंदा भितर मस्त इंडल जाताची. तशी जाल्यार बी आमी एकादशीक उपासन करून विष्णू स्मरण केल्यार हातूंतल्यान आमकां भायर येवच्याक साध्य आसा. आमकां वाट आसा एक, आमकां देव वट्टू हातूंतल्यान भायर येवच्याक वाट दाखयता, पण ताजेर चलचें आमगेलें उरता. त्या वाटेचेर समदेवान दाखयल वाटेचेर, गुरून दाखयल वाटेचेर आमी चलून ह्या भवबंधनाच्यान मुक्त जावच्याक आमी पळोवका. हरे कृष्णा, जय शिला प्रभु.